JSWच्या साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेडान मान्यताये परस चड कोळसो हाताळिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द केल्लो. पूण हायकोर्टान 12 जानेराक दिल्ल्या निर्णयात याचिकादाराक 2 कार्गो बोटी एमपीटीचेर हाडपाक मान्यताय दिली. 2 बोटी कार्गो घेवन फॉरेनांतल्यान सुटल्यात. त्यो आडोवचे न्ही म्हूण कंपनीन अर्ज केल्लो. उपरांत कांय दिसांनी कंपनीन हळूच त्यो 2 फॉरेन बोटी वाटेर आडकल्यो म्हूण सांगून दुसऱ्यो बोटी मुरगांवां अनलोड करूंक दिवच्यो म्हूण अर्ज घालो. त्यो 2 बोटी खंय तंत्रीक अडचणींत आडकल्यो. हायकोर्टाक कंपनीचे हे चालीचेर दाखयलीपयाचो दुबाव आयलो. आंतरराष्ट्रीय मॅरिटायम कबलातींची कोफुसावा जावंक नाका म्हूण कोर्टान वाटेर आशिल्ल्यो त्यो 2 बोटी अनलोड करूंक मान्यताय दिल्ली. कोळसो देंवोवंक म्हूण न्ही. बंदरार आशिल्ल्या बोटींक ती गजाल लागू जायना. ह्या प्रकरणात कोर्टान कंपनीचेर दुबाव घेतलो. तितल्यान कंपनी फाटीं सरली. कोर्टान दुबाव घेतिल्ल्यान JSWक पर्याय ना जालो आनी कंपनीक अर्ज फाटीं घेवचो पडलो. म्हणजे सध्या तरी कंपनीक बंदरार आशिल्ल्या बोटींचो कोळसो अनलोड करूंक मेळचो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.